कामगारांक कमीत कमी 10 ते 12 हजार पगार आसचो म्हूण कामगार संघटना मागतात। गोंयच्यो कामगार संघटना 25 तारखेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत निदर्शनां करपाच्यो आसात। कामगारांनी पेट्रोल, डिझेल आनी गॅसाची आनी हेर सामानाची दरवाड, अश्युअर्ड पेन्शन, प्रॉव्हिडंट फंड, कंत्राटी कामगार पद्दत, कामगार संघटनांची नोंदणी, निर्गुंतवणूक हे सारकेले मुद्दे काडल्यात। एसेन्शियल कमोडिटीज जे आसात, दिसपट्ट ज्यो जीवनावश्यक वस्तूचे दर आसात ते इतले म्हारग जाल्या की ते आमच्या दिसपट्ट्या अन्नांतल्यान ग्रासांतल्यान ते पयस वयत आसात। सरकारा कडेन कसलेच उपाय ना हे म्हारगाय आटोक्यान हाडपाक जावं कंट्रोल करपाक। आमचो डिमांड आसा कमीत कमी मिनिमम वेज गोंया खातीर 12,000 जावपाक जाय। त्याच प्रमाणे आमचो प्रोव्हिडंट फंड, आमचे पेन्शन हे काडून प्रायवेट हातींनी दिता ते बंद जावपाक जाय। Extension in service. We are opposing extension in service because according to us, extension in service blocks the avenue of new employment. So we are totally opposing extension in service, and we feel that it is only given on selective basis. If you are my favorites, I will give you extension. If you are not my favorite, you will be told to retire 1 month in advance. Goyat to be unemployment is a basic factor, and after this mining crisis, I don't know if this mining crisis not resolved where we are going to end, because industrialization of Goa कोणीच चिंतूना बाबा आमी हांगा कितें करतले तेजेर। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत भायल्यान गोरवां हाडटना कसलेच नेम पाळिनात असो आरोप गोवंश रक्षा अभियानान केला। कॉम्प्लेक्सांत गोरवां भितर हाडटना अभियानाच्या समितीक दाखोवंक जाय असो आदेश हायकोर्टान दिल्लो। आदेश मोडून गोरवां हाडटात अशें अभियान म्हणटा। मांसाचो वेपारी म्हणटा सगळे डॉक्युमेंट करूनच गोरवां हाडल्यात। अभियानान विरोध केल्ल्यान ताणें मारपाक हाडिल्ली गोरवां परत व्हेली। कायदेशीर गजाली करून गोंया भायल्यान गोरवां हाडपाक हायकोर्टान मान्यताय दिल्या। ते प्रमाण आमी गोरवां हाडल्यात अशें मांसाचो वेपारी मन्ना वेपारीन प्रुडंटाक सांगलें की तुमी हे 12 इयर्स अबावचे तुमी जानवर हाडप आनी तेंचे फिटनेस सर्टिफिकेट आनी वेलफेअर बोर्ड सर्टिफिकेट 96 आणि 47 हे हाडून तुमी तुमचे स्लॉटर करप। फर्स्ट एंटीमॉर्टम, सेकंड मागीर गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे पोस्टमॉर्टम हे करप। त्या प्रमाणे आमी आतां 6 बैल कालच्यान हिंगा हाडला आणि ते आतां प्रोसेसिंग चालू आसा। हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण गोंय सरकार आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे अधिकारी कांयच करिनात असो आरोप गोवंश समितीचो मुखेली हनुमंत परबान केला। बेकायदेशीर गजाली करपी दोगां दोतोरांक अजून अटक करूंक ना अशें ताचें म्हणणें। ते ऑर्डर एक एप्लिकेशन घेवन आयिल्लें तेंच्यांनी फायल केल्लें ऑनरेबल हायकोर्टाक मिसलेनियस एप्लिकेशन ते घेवन येयला। इट इज नॉट ऑर्डर घेवन येवंक ना आनी तेजेर फक्त क्लॉज जे 5 आसा ते हायकोर्टान डिलीट केल्ले आसा, म्हणजे ते गोंया भायली गोरवां हाडूं शकता ते बरोबर आसा, पूण भितर घेवच्या पयलीं तांच्यान जे प्रोसेस आहा ते करूंक ना। आमी मागणी करता की गव्हर्मेंटान हेजेर व्यवस्थीत करचें, कित्याक मॅटर जेन्ना कोर्टान आसा अदरवायज आमी हेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन फायल करतले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। मोपा दाबोळेचो विशय सरकारान रोखडोच निकालांत काडलो ना जाल्यार तो लोकसभा वेंचणुकेचो विशय करतले अशी शिटकावणी गोवन्स फॉर दाबोळीन दिला। फुडारी म्हणटा विमानतळाक 27 लाख चौरस मीटर जमीन पुरो, 85 लाखांची गरज ना। शेतकारांची जमीन तांकां परत दिवची हे बाबतीन चर्चे लोकां बरोबर आसा म्हूण फादर एरमेतान शिटकावणी दिल्या। तो मिडिया कडेन उलयतालो। 2 व्हड्यांचेर पांय दवरून न्हंय पार करप शक्य ना, पूण विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान मोपा आनी दाबोळेचो मुद्दो सांबाळून वेंचणूक जिखली। लोकसभेचे वेंचणुके कडेन मात चित्र वेगळें दिसता। दाबोळे विमानतळ विस्ताराचेर सरकार फाटीं सरला अशें गोवन्स फॉर दाबोळे म्हणटा। हो आता लोकसभेचो प्रश्न करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। If they are not going to do it before the election, then we'll have to do it. If they don't resolve it before the election, then we will have to take it up for the coming election as a great issue. The church has already made a statement that airport should not come at Mopa because that is an agricultural land. Uprooting the hill dwellers and destroying so much of agriculture and vegetation, the church is against. जी जमीन मोपा या बारीक लोकांची घेतल्या शेतकरी लोकांची ती परतून दिवची, एक्वायर केल्या ती परतून दिवची।
मोपा विमानतळाची जमीन घेताना सरकारान गुड्डिलेसांव केला असो दुबाव संघटनेन उक्तायला. ते म्हणतात गरजे परस चड जमीन घेतल्या. प्रोजेक्ट डिक्लेअर जालो तेन्ना थोड्या इन्सायडराक खबर आशिल्लो तो खंय येतलो. तांणी जमनी घेवन दवरल्यो, इन्सायडर ट्रेडींग म्हणटा ताका. ते ज्यांनी घेवन दवरल्यो ते चडशे पॉलिटिशियन आशिल्ले. ती एक स्कॅम जाली. आनी दुसरी स्कॅम म्हणल्यार ही 80 लाख स्क्वेअर मीटर लँड, आउट ऑफ वेच how much is actually required for aviation and how much is required for non-aviation requirements. रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. भौशीक बांदकाम खात्या आणि राना खात्यान चलिल्ली बेकायदेशीर कर्मचारी भरती बंद करची अशी मागणी काँग्रेसीचो म्हणयार सुदीप तामणकारान केल्या. नोकर भरती बंद केली ना जाल्यार लोकायुक्ता कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. निवृत्त जाल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक मुजतवाड दिवपाकूय काँग्रेसीन हरकत घेतल्या. PWD आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे पळय रिक्रुटमेंट चल्लेले आसा सगळे मोठ्या प्रमाणात इलिगल रिक्रुटमेंट चल्लेले आसा. लोक आयुक्ता कडेन दोनूय डिपार्टमेंटाचे रिक्रुटमेंट व्हरपाचे आमी हे केल्ले आसा. तेन्ना इशारो दिता सगळे ऑफिसर पळय जे कोण आसा तांकां तेंच्यांनी ह्या सरकाराच्या नादाक लागचे न्हू आनी ज्यो पळय कितें मॅनिप्युलेशन चलयल्लें आसा ते तेंच्यांनी येन्नाच दर स्थगीत दवरचे. ऑफिसरांक एक्सटेन्शनां दिता हेचे उत्तर खंय तरी आयज हेचे स्पश्टीकरण खंय तरी आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरा कडेन आमी आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान मागता. आतां ही 27 जी पळय एक्सटेन्शनां आसा पळय ती डिपार्टमेंट हांव घेता. PWD डिपार्टमेंट पळय आसा हितून 3 एक्सटेन्शनां दिल्लीं आसा. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा तितून एक, गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तितून 3 एक्सटेन्शन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 1 एक्सटेन्शन. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.